बागलकोटच्या बेलूर हांगासर एका माजी आमदाराच्या पुतळ्याचे अनावरण कार्यक्रम आशिल्लो आणि या कार्यक्रमाक केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि कर्नाटक राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकिहोळी हे एकाच व्यासपीठाचेर उपस्थित आशिल्ले। त्या वेळाचेर सतीश जारकिहोळी यांनी म्हादईचो विषय काढताना 1975 पासून म्हादई जी नदी आसा ती घटप्रभेक जोडपाचो प्रयत्न आसा तो कर्नाटक सरकार करीत आसात, मात्र केंद्र सरकार कडेन तांकां योग्य सहकार्य मिळनात। केंद्र सरकार हो प्रकल्प आसा तो रखडून ठेवतात, ताका लागून अजून पर्यंत हो प्रश्न सुटूंक नात। आपल्या राज्या कडेन पैसे आसात, मात्र सेंट्रल गव्हर्मेंटान जर पर्यावरण परवानो दिलो तर आमी फाल्यां सुद्दां ह्या प्रकल्पाचें काम आमी चालू करूं शकता अशें ह्या वेळाचेर जारकिहोळी यांनी सांगितले। त्याच वेळाचेर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हादईचो विषय आसा तो मार्गी लावपा खातीर आमचे उलोवणे आसा ते सेंटरा बरोबर चालू आसात। पर्यावरण आनी वन मंत्रालयाचे जे मंत्री आसात तेज्या बरोबर आमी ह्या विशयाचेर चर्चा केल्ली आसात। बेगींतल्या बेगीन आमकां म्हादईचो जो प्रकल्प आसा तो फुडें सुरू करपा खातीर आमकां परमिशन मेळटले अशी ग्वाही ही प्रल्हाद जोशी यांनी दिल्ली आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।